सॅम्युएलाचें दुसरें पुस्तक चॅप्टर 1. दाविदाक साऊलच्या मोन्नाची खबर मेळटा. साऊलच्या मोन्ना उपरांत दावीद अमेलिकितांचेर जोयत व्हरून परत आयलो आनी जिकलाग म्हणटात थंयसर 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा आपली आंगावलीं पिजून आनी आपले तकलेर माती घालून साऊलच्या झुजा मांडान थावन एक तरणाटो थंय आयलो. दाविदास अशें येवन तो जमनीर सरपटलो. दाविदान ताका विचारलें, तूं खंय थावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव इस्रायलकारांच्या मांडांतलो पळून आयलां. दाविदान ताका म्हणलें, कितें जालां? उपकार करून म्हाका सांग. ताणें जबाब दिलो, लोक झुजा मोळा वेलो पळून गेलो आनी जायतो लोक मरून पडलो. तशेंच साऊल आनी ताचो पूत जोनाथानूय मेले. दाविदान त्या मनशाक विचारलें, साऊल आनी जोनाथन सोंपले म्हूण तूं कसो जाणाय? ताणें जबाब दिलो, हांव चुकून जिलबोआ दोंगरार पावून सोडलो. साऊल आपल्या भाल्याचेर पडून आसलो तो हांवें पळयलो. रोनगाडे आनी घोडेस्वर ताचे पाटीक लागलोले. जेन्ना ताणें पाट ओडली तेन्ना ताणें म्हाका पळयलो आनी आपणाशी आपयलो. हांवें म्हणलें, ओ पळय, हांव आसां. ताणें म्हाका विचारलें, तूं कोण? आनी हांवें ताका जबाब दिलो, हांव एक अमालेकीत. ताणें म्हाका नव्यान म्हणलें, म्हजेर उबो राव आनी उपकार करून म्हाका मारून उडय. म्हाका सामको कळकळो सुटला, कित्याक म्हजे भितर आजून जीव आसा. म्हणटच हांव उबो रावलो आनी ताका मारून उडयलो, कारण तो मरतलोच म्हूण म्हाका खात्री जाल्ली. तेन्ना हांवें ताचे तकले वयलो मुकूट आनी ताच्या हाताचो पट्टो काडलो आनी त्यो वस्तू हांव म्हज्या दोनयाशी घेवन आयलां. तेन्ना दाविदान आपलें आंगावलें पिजलें आनी ताच्या सांगात्यांनी तशेंच केलें. तांणी साऊल, जोनाथन, देवाचे परजे आनी आख्खे मरून गेल्ल्या इस्रायलाच्या घराण्या खातीर दूख केलें आनी सांज पर्यान उपास केलो. ती खबर घेवन आयिल्ल्या तरणाट्याक दाविदान विचारलें, तूं खंय थावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव एक अमेलेकीत कुलयेंतलो यात्रेकार. दाविदान ताका विचारलें, सर्वेस्पराच्या माकलोल्याचेर हात घालून ताचो नाश करूंक तुका भिरांत दिसली ना? तेन्ना दाविदान आपल्या चाकराक आपयलो आनी म्हणलें, लागीं सर आनी ताचो जीव काड. आनी ताणें ताका मारून उडयलो. दाविदान म्हणलें, तुजें रगत तुज्या माथ्यार पडून दी. हांवें सर्वेस्पराच्या माकलोल्याक मारून उडयलो अशी तुज्याच तोंडांतल्यान तुवें गवाही दिल्या. साऊल आनी जोनाथनाच्या मोन्ना विशीं दाविदाची दूख परगटणी. मागीर दाविदान साऊलची आनी ताच्या पुता जोनाथनाची वाखाणणी केल्ली अशी. जुडाच्या पुतांक भाल्यांचो वापर करूंक शिकोवचें म्हूण आज्ञा केली. हें कायद्याच्या पुस्तकार नोंद केलें आसा. ओय इस्रायला, तुज्याच दोंगराचेर तुजी वडवीक मारून उडयली. ते बलिश्ट मनीस कशे म्हूण पडले जायत? घाटांत ही खबर सांगिनाकात. अश्केलोनाच्या रस्त्यांचेर परगटू नाकात, नाजाल्यार फिलिस्तेवकारांच्यो धुवो खुशेन उडना मारतल्यो. सुनत करूंक नासलोल्यांच्यो धुवो संतोसान मुरगडटल्यो. जिलबोआच्या दोंगरांनो, तुमचेर दंव वो पावस पडूं नाका. विस्वासघातक्या मैदानांनो, थंय बलवंताच्या धाल्यांचो तुमी तिरस्कार केला. साऊलचें धाल तेलान अभिषिक्त जावंक ना.
पूण घायल जाल्यांच्या रोगतान झुजाऱ्यांच्या चोरबेन जोनाथनाचो बाळो परतूंक ना आनी सावलूची तलवार रित्या हातांनी येवंक ना. सावलू आनी जोनाथन मोगाचे आनी opurbaieचे जिवितांत तशें मरणांत ते दोशी जावंक नात. घोणीवन सुडसुडीत आनी शिवों परस बलिश्ट ते. इस्रायलाच्या धुवानो सावलू पासत रडात. ताणें तुमकां लोकलोकीत तांबड्या आंगवस्त्रांनी न्हेसयलोल्यो आनी भांगरा शिंगारान तुमकां नेटयलोल्यो. हे vir-monis zhuz-loddai कोत्ताना कशें म्हूण पडले. जोनाथन म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सोglloch khontin kollvolltam. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो. बायलेच्या मोगा-von ओdik opurbaiecho महोजो तुवें मोग केलाय तो. ते vir-monis zhuz-loddai कोत्ताना कशें म्हूण पडले आनी झुजाची हात्यारां कशीं म्हूण मोडलीं. देवाचें उतर